नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। केशे तामोरी वाठारांतले रेवेचे दोंगर केले नष्ट थळाव्यांनी उक्तायल्या खर तिडक पंचायतीन प्रकाराचेर केल्या आडनदर थळाव्यांचो आरोप। स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करीत गोयले 70चो युवा शेतकार योगेश देसाईन विंगड विंगड भाज्यो फळांची केल्या लागवड नोकरीच्या फाटल्यान धांव घेनासतना स्वता कष्ट करून शेताचो व्यवसाय करपाचो घेतला निर्णय। बार्देस वाठारांत 2 सान भयणींचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात बापूय पुताक केली अटक म्हापसा पुलिसांनी केली कारवाय न्यायालयान दोगूय दुबावितांक सुनायली 5 दिसांची पुलीस बंदखण। बर्च क्लबात लागिल्ल्या उज्याच्या प्रकरणावेल्यान ईडी एक्शन मोडा गोंया सयत दिल्लीतल्या 8-9 वाठारांत घाली धाड लुत्रा भावांसयत रेडकराच्या घराचेर ईडीची धाड। मायणा कुट्टरीच्या पंचबाट वाठारांतल्या घराक उसो एका सुण्याक आयले मरण विजेच्या उपकरणांसयत भांगर आनी कॅश लसून जाले गोबर सुमार 10 ते 15 लाखांचे लुकसाण। आणि वेगवेगळ्या खात्यांनी काम करपी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक ईपीएफ येवजणेचो घेवपाक मेळटलो लाव कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक मेळटलो दिलासो। आता खबरो विस्तारान बार्देस वाठारांत 2 सान भयणींचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात बापूय पुताक म्हापसा पुलिसांनी अटक केली। दोगांकूय म्हापशेच्या सत्र न्यायालयात हाजीर केल्ल्यान दोगांकूय 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या भिरांकू उज्या उपरांत आता ईडीन या प्रकरणाविशीं चौकशी सुरू केल्या। या घडणुकेच्या फाटभुंयेर क्लबाची बेकायदेशीर कामां आणि तातूंतल्यान जाल्ली आर्थीक अफरातफर ह्या आरोपा खाला ईडीन गोंया सयत दिल्लीतल्या 8 ते 9 सुवातींचेर धाड घाली। ईडीन बर्च क्लबाच्या धनियाच्या घरा सयत तांच्या वेवसायीक कार्यालयांचेर धाडी घाल्यो तशेंच आदलो सरपंच रोशन रेडकार आणि पंचायत सचिव रघुवीर पागकाराच्या घराचेर ईडीन धाड घाली। 6 डिसेंबराक हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयिल्ले। ह्या प्रकरणाची चौकशी आता स्वता ईडी करता। ईडीन गोंया सयत दिल्लीत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या 8 सुवातेंचेर धाडी घातल्यो। बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाच्या धनियाच्या घरा सयत तांच्या वेवसायीक कार्यालयाचेर लेगीत ईडीन धाडी घातल्यो। फकत धनीच न्हय तर क्लबाच्या बेकायदेशीर बांदकामांक आनी हेर कार्यावळींक प्रोत्साहन दिवपी व्यक्तींचेरूय कारवाय केल्या। हातून हडफडेचो आदलो सरपंच रोशन रेडकार आणि पंचायत सचिव रघुवीर बागकार हांच्या घराचेरूय ईडीन धाड घालून तांचेर कारवाय सुरू केल्या। गोंयान सध्या एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो रेड्स कंडक्ट करप आसा हे चालूच आसा आणि फाटल्याच दिसांनी अंजुना शापोरा वाठारांत जाल्ल्यो रेड्स आमच्या नजरेक आयल्यो। तशेंच आयज बर्च फायर ट्रेजेडी रिलेटेड जी लुत्रा ब्रदर्स आसा आणि तांच्यो ज्यो प्रॉपर्टीज गोंयान आसा रोमियो लेन आणि बाकीच्यो ज्यो तांच्यो प्रॉपर्टीज आसा हांगासरूय ईडी तशेंच इन्कम टॅक्सांच्यो जॉयंट ज्यो रेड्स आसात त्यो कंडक्ट करपाक आयल्यो। तशेंच जे आरपोरा नागवा पंचायतीचे सरपंच एक सरपंच रोशन रेडकर जावन आसा आणि ह्याच पंचायतीचे जे टर्मिनेटेड सेक्रेटरी रघुवीर पागकर जावन आसा हांच्या रेजिडेन्शियल प्रॉपर्टीचेर म्हणजे हांच्या घरान एक आरपुरा तशेंच मैड्या ह्या दोन्ही प्रॉपर्टींचेर ईडी आणि इन्कम टॅक्स हांच्यो जॉयंट रेड्स जातना आमकां दिसून आयल्यो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यो ज्यो रेड्स आसात त्यो मनी लॉन्ड्रिंग कारणावयल्यान खंय तरी कंडक्ट केल्यो गेल्या आणि सकाळचे 6:30 वरां वयल्यान ह्यो रेड्स ज्यो आसात त्यो चालू आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान रिपोर्टर वीणा मांद्रेकार। मायणा कुट्टरीच्या पंचबाट वाठारांत सत्यवान नायक हांच्या घराक उसो लागून पुराय घर लासून गोबर जालें। ह्या घडणुकेची म्हायती उसो पालोवपी दळाक मेळ्ळे उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। विजेची उपकरणां भांगर पयशे लासले सुमार 10 ते 15 लाखांचे लुकसाण जाले तशें एका सुण्याकूय उज्यांत लासून मरण आयलें अशी म्हायती उसो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली।
1946 उजो लागला म्हूण बाचबाट मायना कुत्तरी पंचबाट मायना कुत्तरी. सो इमिजिएटली आमची गाडी येयली. हाऊस नंबर 277/6 सत्यवान नायक म्हणून तो ओनर येतो घराचो. जेन्ना ऊस पेटलो तेन्ना ह्या घरांत कोण नाशिल्लो. हें घर बंद आशिल्लें आनी तेंचे शॉप आसता सिने गिशांता सिने लाता कडेन तेंचे शॉपां ते बापूय आनी पूत दोगांय थिंगा गेल्ले. सगळे बंद करून लायटी बायटी सगळे ऑफ करून. सो हिंगा उज लागलो आनी तेंचे कोणाक खबर ना म्हणून आमकां सगळ्यांनी तेणी लोकल उजो पेट्टा तेन्ना इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें. एक्चुअली ते पोंडिसान आमकां आयलें हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रुमासान. इमिजिएटली हिंगा येयले ही वाट तुवें पयली आसतली. तिका कारगिलूय म्हणून पॅट नेमान उल मारता कित्याक वयर सावन सकयल येवपाक गाडी उबी येवपाक बरी मुश्कील आसता कित्याक तेका चोडटी आहा भरपूर स्टीप स्लोप. सो हिंगा तरी आसतना ते थिंगा रावन होस सोडून तेणी हिंगा सगळी हे उजो पालयला. सो ही शेड तेजी आहा टेम्पररी अशी आसलेली. टेम्पररी म्हणजे हाऊस नंबर आहा 277/6 म्हळ्यार ही टेम्पररी शेड तेजी. मुखार फाटल्यान तेजे फातरांचे आहा. सो फातरांचे ते नळ्यांचे वयर शेड हे आसलेलें पळय रुफिंग्स ते सगळे लासोन गेले. सो तेंचे टीव्ही फ्रीज बेड्स 2 आल्मिरा एक स्टील आनी एक वुडन आनी जो कपडे आनी भांगारूय तेन्ना लासला म्हणटा. भांगार आनी पयशे आसले भितर ते सगळे लासोन गेले. सो तेंकां हांवें कळलें ते लेट येयले. सो हिंगा कांय काडूंक मेळोंक ना. तेजे म्हळ्यार उजो चूड जालो सगळो आनी एक सिलिंडर आसलो तो ब्लास्ट जावना म्हळ्यार तेणी आमच्या भुरग्यांनी तो सिलिंडर काडलो. ओके आनी उजो कंप्लिटली आतां सद्या पालयलो आहा. कितले लॉस जाले आसतले? लॉस ताका बरें जातलें 10-15 लाख तूं जावपाक शकता. हांव म्हणटा युटेन्सिल्स बी आहाय तेजे भरपूर ते यूज बी करताले कोणा कामाक एका जेवणाचे यूज करताले. सो सगळे आतां भांगार आहले म्हणटा तो आतां कळना ते भांगरा कितें पयशे. भांगरा लागून हांवें इतलें म्हणलां 10 लाख हे भाशेन रावंड एक फिगर आसतलें. सो आतां डिटेल गेले शिवाय ते कांय कळपाना. फोन केलो शेजाऱ्यान आमी 2 नंतर गेले हांगच्या काही ना 2 नंतर मागीर येवपा आमी गेलो शेजारी आशिल्लो तो अडेचांक गेलो म्हणटा तेन्ना सुद्दां कांय ना. काय नासलें. तेजे नंतर पावणे 3 सुमार म्हाका फोन येयलो. कितके लॉस जाले आसतले तुमकां? बरें आसा ती कपडे हे ते सगळे आयदनां गेले. हय भांगारूय गेले बेड फ्रीज हरमार सगळे गेले. कोण कोण रावता घरान? हांव म्हाजी बायल आनी 2 भुरगे. ओके. ती कोण नासली घरान? कोण ना घरान कोण आसना. एक कुत्रो मेलो आमचो. तो बांदून आशिल्लो? हय अरे पळो दिसता. हे दोन्ही तुमचे दोन्ही जुणे? हय ओके. तो बांदून भितर आशिल्लो. गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यात महामंडळांत तशेंच सरकारी संस्थांनी कामाक आशिल्ल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक आतां EPF येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो. ह्या निर्णया खातीर हजारांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक सामाजीक आनी आर्थीक मजत जातली. शेतकी शिक्षण भलायकी PWD तसेच 20 खात्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान सगळ्या कर्मचाऱ्यांक EPF लागू जातलो. फाटल्या कांय वर्सां सावन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे EPF सारक्यो सुविधा दिवपाची मागणी आशिल्ली. सरकाराच्या ह्या निर्णया खातीर निवृत्ती उपरांत अर्थीक मजत जातली. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून कांय कर्मचाऱ्यांनी समाधान उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तुयें हॉस्पिटलांत सगळ्यो सुविधा सयत OPDच्या कामासंबंधी सरकारान आपली स्थिती स्पश्ट करची अशी मागणी तुयें हॉस्पिटलाच्या कृती समितीन केल्या. तुयें हॉस्पिटल GMCत लिंक करपाच्या संबंधान सरकारान 27 जानेवारी मेरेन आपलो निर्णय घेतलो ना जाल्यार 28 जानेवारी सावन कणक उपोशण करपाची शिटकावणी दिल्या. आमची जी मागणी आसा ती अशी आसा हे जे हॉस्पिटल आसा GMC अंडरूच जावपाक जाय. आमी GMC लिंक म्हणटा ते मॅनेजमेंट अंडर GMC. मागीर तुमी हेल्प कोणाची घेवंक जाय ती दुसरी गजाल. आनी तेजे पयलीं तेंच्यांनी क्लियर करचें की नोटिफिकेशन काडली एक बरी गजाल पूण तातूंत क्लियर जावपाक जाय. तांच्यांनी म्हटलां की सेपरेट ऑर्डर काडटले पूण ती ऑर्डर येवपाक जाय. तांची रोल कितें हो क्लियर जावपाक जाय. आनीक ते फूल फ्लॅज हॉस्पिटल आसपाक जाय. क्लिनीक न्ही OPD चालू करून ते क्लिनीक जातलें. ते क्लिनीक आमकां नाका. ते हॉस्पिटल बांदलेलें आसा म्हणटा ते हॉस्पिटल चालू जावपाक जाय. आनीक एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटीज त्यो इलिजिबल कॅन्डिडेट्स आसात तांकां मेळपाक जाय. आनी तुवें हॉस्पिटल तें नांव आमी एक नांवूय तांकां सुचयता. तुवें हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर अंडर GMC हे त्या हॉस्पिटलाचें नांव आसचें अशें आमकां दिसता. ताजे उपरांत
गव्हर्मेंटाक आमी एक विनंती करता की तांच्यांनी स्टँड, तांचो जो स्टँड आसा हेजेर जे आमचे मागणी आसा तेजेर ताजो स्टँड 27 जानेर 2026 पयलीं क्लियर करचो. कितें स्टँड आसा तो, तर आमकां दिसता की ते 30 तारखेच्या उपरांत सुरू करतले म्हणून, 30 तारखेक सुरू करतले म्हणून, आणि चडशे थंय शिफ्टिंगूच जातले आनी क्लिनीक सुरू जातले, म्हणजे ओपीडी सुरू जातल्यो, त्यो आमकां नाका. तेच्या खातीर तांचो स्टँड कितें आसा तो सुरू 27 तारखेच्या पयलीं क्लियर करचो. जर हे जायना, 27 तारखेर जायना जाल्यार 28 तारखेसान फास्ट टू डेथ आमी सुरू करतले. हे तेन्नाच्यान आमरण उपोशण हे 28 जानेर ह्या दिसा सुरू जातले. नावेली कोलवाडा वाठारांतल्या एका अपार्टमेंटात आशिल्ल्या ड्रायव्ह 7 प्रो युनिट तपासणे वेळार कार्यरत नाशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान सील केले. साश्टी उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाण मडगांवच्या मामलेदारान ही कारवाय केली. युनिटाच्या दनयान आदेशा बगर युनिट उक्ते करचे न्हय अशी खर सुचोवणी दिल्या. पळया. कंप्लेन असली सो कन्सेंट ना म्हणून सील केली. किती कंप्लेन अशी किती अशी जेन्युइन किती कंप्लेन म्हटल्यार तेजी एक्टिविटी वॉशिंग ताका लागून तेजी कन्सेंट ना म्हणून डायरेक्शन इश्यू केले. पुलीस खात्यात सेवा बजावपी वट्ट 19 उपअधीक्षकांक सरकारान अधीक्षकाच्या पदाचेर बडटी दिल्या. गोंय पुलीस सेवा नियम 2020च्या नेम 30च्या खाला बडटी दिल्या. गोंय सरकाराच्या कार्मिक खात्यान हे विशींचो आदेश जारी केला. पालिकेन कसल्याच तरेचो सोपो कर वा शुल्क वाडयल्लो ना. सोपो शुल्क स्थिर आसा अशें मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलें. नगरपालिकेन सोपो शुल्क वाडयला असो दावो करून कांय जाण फटीची बातमी पातळटात. ही गजाल पुरायपणान फटीची आसा अशें नगराध्यक्ष शिरोडकरान सांगलें. सोपो शुल्का विशीं कागाळ आसली जाल्यार विक्रेत्यांनी थेट आपली वा पालिकेची भेट घेवची अशेंय नगराध्यक्षान स्पश्ट केलां. विंगळ अफवा येतात की म्युन्सिपाल्टीन सोपो वाडयला, हें वाडयला, तें वाडयला. सोपो म्युन्सिपाल्टीन 1 रुपया पसून वाडयले ना. सोप्याचो टेंडर डिसेंबराक काबार जालो. ताजे नंतर आमी कावन्सिलाचें रेजोल्युशन घेवन सोप्याचें टेंडर ऑप्शन केलें. ह्या सोप्याच्या टेंडराक 4 जाणांनी कोट केल्ले. तातूंत भितर सगळ्यां पयलीं ओम कन्स्ट्रक्शन म्हणटा तें 1,16,00,000 रुपया हाजी कोट आशिल्ली. दुसरे सेकंड आशिल्लो बापू एनवायरमेंट जें 1,06,00,000. वायल्ड सेक्युरिटी एजन्सी 1,05,00,000 रुपया. आनीक चवथो आशिल्लो म्हाळसा सेक्युरिटी हे 1,05,00,000 रुपया 25,227 रुपया. आनी सेक्युरिटी वायल्ड सेक्युरिटी आशिल्ली ती 1,05,25,423 रुपया. म्हणजे तिसरो आशिल्लो तो वायल्ड सेक्युरिटी, चवथो आशिल्लो तो म्हाळसा सेक्युरिटी. सो तातूंत कितें जालें, ओम कन्स्ट्रक्शन 1 कोटी ताणें विथड्रॉ केलें. आनी आमच्या कायद्या प्रमाणे जेन्ना एजन्सी विथड्रॉ करता ताणें ताजी EMD आमी फुलफील करता. EMD ताका रिटर्न करपाक मेळना. ताजी EMD आमी फुलफील केली, फोरफीट केली, आनी ती आमी आतां ओम बापू एनवायरमेंट ताका एजन्सीक हो टेंडर पडिल्लो सोप्याचो. आतां अफवा येता की म्युन्सिपाल्टीन रेट वाडयल्या. म्युन्सिपाल्टीन 1 रुपयाची रेट वाडयली ना. जितले वेंडर रस्त्यार बसतात ताणें 10 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट फारीक करपाक जाय. फॉर एवरी एडिशनल स्क्वेअर मिटराक आनी 10 रुपया अशी रेट आसा. पर स्क्वेअर मिटर 1 मीटर बाय 1 मीटर पर स्क्वेअर मिटर 10 रुपया आनी एडिशनल 1 स्क्वेअर मिटर 10 रुपया एक्स्ट्रा अशी रेट आसा. आनी फॉर जीप येता पळय, 4 व्हिलर जीप, हे पार्किंगाक पर अवर 50 रुपया. मागीर फॉर पिकअप म्हणजे लायव्ह व्हेकल मोटर व्हेकल जे पिकअप आसा पळय तांकां पर अवर 100 रुपया. आनी फॉर ट्रक्स हेवी व्हेकल ट्रक्स आसा पळय ताका पर अवर 200 रुपया. ही आमची रेट्स फायनलायज केली पळय. ही रेट्स आमी टोटल आमी तांकां टेंडरा भितर ही रेट दिल्ली कडेन आसा. कळ्ळें. कोणी आमचे कायद्या भायर कोण पयशे दिता पळय ताका आमी जबाबदार ना.
आम्ही आता प्रेस घेतला तुमच्या मुखार दवरला कितें रेट्स ह्यो व्हेरीफाय करपाक धमकी दिताले आमकां डायरेक्ट आमकां अपिलेट ऑथॉरिटी आसा चीफ ऑफिसराक हांवें डायरेक्ट कंप्लेन करपाची आमकां पळय धमकी दिवन सोंपो घेवपाचो हें आमची कंडिशन हितून भितर ना कॉन्ट्रॅक्टा भितर ना कोणाकय समज धमकी दिता डायरेक्ट हांगा सांगपाचें पर म्हजे कडेन थोडे कोण तर आयिल्ले हांवें सांगलें हांवें ताका मॅडमीक आपयलें न्ही तांची रेट दाखयली तांची रेट ही आमची रेट आसा ह्या रेटी भायर तुमी दिना पयशे आतां 10 रुपये स्क्वेअर मीटर आसा तो 100 रुपया तुमी दिवपाक गरज ना. गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. वेर्णा महामार्गाचेर 3 कारी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात ह्या अपघातांत गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालें. ह्या अपघाताक लागून वरांची वरां येरादारी आडखळून उरली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. ही घडणूक दनपारच्या 12 वरांचेर घडली. खंय फातोर्डे कदंबा बस स्टँडा कडेन उबे आशिल्ल्या गाडयांविशीं आपणे पालिके कडेन कागाळ केल्ली. मात 2 म्हयने जाले तरी पालिकेन कसलीच कारवाय करूंक ना. सगळे गाडे बिगर गोंयकार चलयतात. जर पालिका तांचेर कारवाय करिना जाल्यार उच्च न्यायालयांत वतलो अशी शिटकावणी सामाजीक कार्यकर्तो मिलाग्रीस फर्नांडीसांनी दिल्या. इल्लो हांवें आमच्या फातोर्डा जे गाडी आहाय केटीसी मुखार हेंचेर कंप्लेन गायल्ली 2 म्हयने जाले. एवरीडे म्युनिसिपालिटी 5 दिसांनी 6 दिसांनी हांव येता. ही म्हाका सांगताय तुका रिटर्न दिता न्हू म्हण त्या गाड्यांचेरूय एक्शन घेयनाय न्हू म्हण म्हाका रिटर्नूय दिनाय म्हूण हांव येयल्लो म्युनिसिपालिटी. सो आतां म्युनिसिपालिटी जे म्हाका आतां आयकूंक येयला ना चोयल तेश कोन हे पडे गाडे आहाय हे गाडे हूंय कौन्सिल मिटिंगे डिसिजन घेवन हूंय हे मायग्रंट्सांक गाडे हूंय थिंगा डिक्लेअर केल्ले आहाय. आतां म्हाका हे एक सोजमना जो जागो जे गोंयकार शेत रोयताले आमगेले सकयल बाजारांत फातोर्डा हे जागे हे पब्लिका पार्किंगा म्हणून एक्वायर केल्लो हो जागो जाल्यार हे सेम जाग्याचेर हे मायग्रंट्सांक हो VIP जागो हो कोण दिलो हो आमगेलो फातोर्डेचो जो कोण पॉलिटिशियन आहा हेंकां सगळ्यांक विटामीन M पावल्ली आहा आनी तेंका लागून हो तेंका VIP जागो हो तेंका हिंगा दिल्लो आहा. आतां ह्यो तुमी कौन्सिल तुमकां निवडून हाडटाय आमगेले फातोर्डा आमचे सगळे लोक तुमकां निवडून हाडटाय हे कौन्सिल डिसिजन घेवन हे मायग्रंट्सांक VIP जागे दिवपा तुमी हो डिसिजन घेवन हो जागो तुमी गोंयकारांक दिला हो मायग्रंट्सांक दिला हे आमगे फातोर्डेकारांनी चोवपा जाय. आमगे गोंयकारांनी बीन हेजेर एक्शन घेवपा जाय. अरे आतां आमगे फातोर्डेकारांक तूं चोय एक येते व्हडलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा एक फातोर्डेकारांक जॉब ना कोणा फातोर्डेकारां आमच्या यंग युथांक जॉब ना आनी हे मायग्रंट्सांक तुमी VIP जागो दिताय हे कौन्सिल मिटिंगे डिसिजन घेवन हे फातोर्डा KTC ऑपोजिट हे गाडी दिवप हे मायग्रंट्सांकू आनी डिसिजन दिला म्हूण कोणाक गोंयकारांक दिला हे आउटसायडरांक दिला मरे तुमी. आतां म्युनिसिपालिटी तर आतां येयल जाय तूं हे म्हणटाय रिटर्न दिता आनी दिनाय आजून. सो हे आतां कितें चलता हे आतां आमगेले गोंयचे गव्हर्मेंटान हे चोवपा जाय बाबा हे कितें चलता हे वयत थिंगसून मायग्रंट्सांकूच फॅसिलिटी आनी आमगे फातोर्डेकारांक गोंयकारांक कोणाना. विदेशात काम करपी आणि भारतीय पासपोर्ट दवरून 6 महिन्यांनी घरा येवपी गोंयकारांक आता पद्धतशीरपणान लक्ष करतात असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामत हांणी केला. मसुदो मतदार वळेरी तयार करतना BLO आणि BLO आपल्या अधिकारांचो गैरवापर करून अनुसूचित जमातीच्या लोकांची नावं वगळपाक सोदतात अशी कागाळ गोवा फॉरवर्डच्या शिष्टमंडळान राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या. तशेंच काणकोणच्यान 300 परस चड हरकती आयल्यात असो दावो गोवा फॉरवर्डान केला. SIRचे भानगड्यो चालू आहा जे असेंब्लीच्या डिबेटी वेळार सुद्दां आमचे अध्यक्ष विजय सरदेसायन हावजानूय 2दा दाखोवन दिले की कशे तरेन भानगड्यो जातात आनी जे तरेन मायनॉरिटी कम्युनिटीक खास करून टार्गेट करपाचो एक सिस्टमॅटीक म्हणजे क्लेन्झिंग ऑफ रोल सुरू जाला हाजे प्रत्यक्ष जे डिटेल आहा ते तुमकां प्रशांत नायक आमचे सिनियर सांगतलेच. आनी जंय जंय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जे जिखूंक शकनात थंय चड वोटींग डिलीट करप. हातून BLAक जेन्ना अलावड आसा की स्पेसिफीक नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑब्जेक्ट करपा आसना दिसाक 100 50 60 एकट्यान ऑब्जेक्शनां घालप आनी ते व्हेरीफाय करनासतना BLOचे कनायवंसान ती नांवां डिलीट करप अशें सगळें षडयंत्र सगळें सिस्टमॅटीक चालू आसा. हाजेर आमी तुमकां लास्ट टायमूच सांगिल्लें ना मिटींग जाल्ली हांव की वी आर किपींग अ क्लोज वॉच ऑन दीस आनी आमची टीम पुराय टीम हाजेर दवरीत आहा वॉच आनी तातूंत काणकोणचे टिमीकूय खूब गजाल्यो उपदारां आयल्या जे तुमचे मुखार दवरतले. आमी आज CEO डेप्युटी CEO
कांय प्रोजेक्टां कुलतेकाराक मेळ्ळे आमी कारण मिटिंगेक ताचे मुखार आमी दवरला की जे इन्स्ट्रक्शन हे ऑफिसांतल्यान सकयल वता डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस म्हणा मामलेदार ऑफिस म्हणा थंय ते फॉलो जायना अत्यंत एक गुंडागिरीची भाशा वापरप बिएलओनी तुम्ही पळयला आसतलें एक व्हिडिओ व्हायरल जाला जे तरेन बीएलए कडेन उलयता जात ते कर हे आमकां लागना तूं तांकां सांग म्हणजे दिस इज नॉट अ वे टू टॉक विथ कॉमन मॅन जे वोटर आहा जे सिटीजन्स आहा हांचे कडेन उलोवपाची रीत न्ही पीपल आर ऑलरेडी इन पॅनीक मोड बिकॉज ऑफ दीस SIR कारण लोक नोकरेंक वता बारीक लोक डेली वेज वर्कर आसा बारीक लोक दिसोड्याक वतात तांकां जेन्ना अशे तरेचे येता सो तांच्यांनी खंय धांवप आनी त्या वेळार असले तरेचे उतरां दिवप BLAंक आनी किंवा पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेझेंटेटिव्हांक म्हणजे जणू BLOs पॉलिटिकल पार्टीचे वर्करूच कशे वागप हे आमी लास्ट टायमूच सांगिल्लें आनी लास्ट टायम जेन्ना मिटिंगेन आमी 2 BLOs नांवांय दिल्लीं. मोबाईल संगणक वायर स्वरूपातली डिजिटल माहिती सोदून काढून ती जाणून घेवपाचे अधिकार आता गोयच्या पोलीस महानिरीक्षकाक IGPक आसतली अशी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाला हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. मात आपत्कालीन स्थितीतूच ही माहिती सोदपाचे अधिकार आसा तशेंच हे विशींची लिखी कळवणी गृह खात्याक दिवची पडटली. डिजिटल माहिती सोदून काडपा खातीर ईमेलाचो पासवर्ड ब्रेक करप, व्हॉट्सॲप हॅक करप वा फोन टॅप करपाचे ह्या पद्दतीचो वापर आता IGPक करपाक मेळटलो. एखादो मोबायला वयल्यान गेल्ले कॉल वा आयिल्ले कॉल मेसेज सोदून काडप शक्य जातले. तशेंच ईमेला वयल्यान धाडिल्लो मजकूर वा आयिल्लो मजकूर सोदून काडपाक मेळटलो. कॉम्प्युटर वा मोबायलात सांठोवन दवरिल्ली म्हायती लेगीत सोदून काडून ती कॉपी करपाची मेकळीक आसतली. माहिती तंत्रज्ञान कायदो 2000 हातून आपत्कालीन स्थितीत सरकारी यंत्रणांक डिजिटल माहिती तंत्रज्ञानाचो मजतीन सोदपाचो अधिकार आसा. ह्याच कायद्या खाला 2009 वर्सा नेम तयार जाल्यात. ह्या नेमा खाला गृह खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या. मात ही माहिती घेवच्या 3 दीस पयलीं गृह सचिवाक कळचे पडटले. गृह सचिवान 7 दिसां भितर मान्यताय दिवची पडटली. मान्यताय दिल्या उपरांतूच एखादो संगणक वा मोबायलाची माहिती सोदप शक्य जातले. गोंयांत चोरयो तशें दरोडेचें प्रमाण वाडत आसा. ह्या भायर सायबर गुन्यांवाचें प्रमाण वाडत आसा. चोरी वा दरोड्याचो तपास करपा खातीर दुबायत वा हेर संबंधिताचो मोबायल ताब्यांत घेवन कॉल वा मेसेजी जाणून घेवच्यो पडटात. हाचे वयल्यान तपास करप सोंपो जाता. सायबर गुन्यांवाचो तपास करपा खातीर ईमेल वा कंप्युटरा वयली म्हायती मेळोवन ती तपासप गरजेची थारता. सायबर गुन्यांवाचो तपास करपा खातीर ईमेल वा कंप्युटरा वयली म्हायती मेळोवन ती तपासप गरजेची थारता. सुरक्षेचो उपाय वा गुन्यांवाच्या तपासा खातीर म्हूण डिजिटल स्वरूपातली म्हायती जाणून घेवप पुलिसांक गरजेची थारता. हाचे खातीर डिजिटल म्हायती जाणून घेवपाचो अधिकार IGPक दिला अशी म्हायती अधिसुचोवणीन जारी केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मिरेस्तारा दनपारच्या वेळार जम्मू काश्मीरातल्या डोडा जिल्ह्यात एका भिरांकूळ घडणुकेत भारतात दुःखाचे ल्हार पातळ्ळे. लष्कराची गाडी 400 फूट खोल देगणात पडून 10 जवान शहीद जाले जाल्यार 11 जाणांक अपलिफ्ट करून उधमपूर मिलिटरी हॉस्पिटलात दाखल केल्यात. तांचेर उपचार सुरू आसा. पळया. बिरेस्तारा जम्मू काश्मीरातल्या डोडा जिल्ह्यात एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयली जातूंत भारतात दुःखाचे ल्हार पातळ्ळे. लष्कराची गाडी 400 फूट खोल देंगणात पडून 10 जवान शहीद जाले जाल्यार 11 जाणांक अपलिफ्ट करून उधमपूर मिलिटरी हॉस्पिटलात दाखल केला. तांचेर उपचार सुरू आसात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गाडयेंत 21 जवान आशिल्ले. सगळे लष्करी गाडयेंतल्यान डोडा सावन वयले चौकी कडेन वताले. भद्रवा चंबा आंतरराज्य रस्त्याचेर खन्नी टॉप लागसार चालकाचे गाडये वयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान अपघात जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हांच्यांनी दुःखी कुटुंबा वांगडा आपल्यो संवेदना आसात अशें म्हटलां. तशेंच जखमी सैनिकांक वैजकीय सेवा मेळटा आनी बऱ्यांतले बरे उपचार सुनिश्चित करपा खातीर सगळे गरजेचे निर्देश दिल्यात अशेंय सांगले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पुराय देशात 24 ते 27 जानेवारी अशे 4 दीस सगळ्यो बँको बंद आसतल्यो. युनायटेड फॉरम ऑफ बँक युनियनाचो एका दिसाचो देशभरात संप आसा. म्हयन्याचे फक्त 2 शेनवार सोडून म्हयन्याचे सगळे शेनवार हे बँके खातीर सुटी जाहीर करची अशी मागणी धरून लावपा खातीर हो बंद जाहीर केल्ल्याचें कळटा. सप्तकी सुटी तशेंच प्रजासत्ताक दिसाची सुटी आशिल्ल्यान बँको 4 दीस बंद आसतल्यो. निमण्या वेळार गैरसोय टाळपा खातीर लोकांनी आपली बँकिंग कामां आदींच पुराय करची असो सल्लो दिला.
नितळ आणि सोबीत शार हें आतां एक फक्त सपनूच जावन रावलां अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. दिवचलच्या भर बाजारांत कांय सैमविरोधी आडसरांच्यो कट्ट्यो हाडून उडयल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. बाजारांत सध्या व्हडा प्रमाणांत आडसरांच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्याचें दिसून येता. ह्या कट्ट्यांक लागून जळारां वाडल्यात, देखून जीवघेणी दुयेंसां पातळपाची भिरांत वाडल्या. पालिकेन हाचेर बेगोबेग दखल घेवची अशें थळाव्यांचें गाराणें आसा. पळय आमचे बिजोले मार्केट नवे मार्केटाचे देगेक ही जी ओपन स्पेस आसा त्या ओपन स्पेसीन परत लोक हाडून हे कट्ट्यो आडसाराची कट्ट्यो जावं हे कितें पराठा जावं कसली घाण हाडून उडयतात मुततात कितें तरी करतात. पूर्व आमी मे म्हयन्यान अशीच एक हांगासर विजीट केली तेन्ना कट्ट्यांचो ढीग आसलो आनी अशीच बायट दिल्या उपरांत तत्परतेन म्युन्सिपाल्टीन ते काडलेले. पण परत एकदा आसा तशें एरिया म्हाजे मागले म्हणटात तशें हांगासर परत हो ढीग जायत चल्ला. हांव मागता म्युन्सिपाल्टी कडेन आमच्या किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटी हे जी घाण परत जी जाता आनी ताका लागून जे झाडार दुयेंस डेंग्यू मलेरिया फिलेरियाचे सारखे जे डास पैदा जाता आनी परत एक हांगासर ही साथीचो रोग पसरून लोकांक एका भयानक अशा रोगाक सामोरे वयचें पडटलें. परत एकदां मागता की म्युन्सिपाल्टीन परत तेचेर बारकायेन लक्ष घालून इमिजिएट अत्यंत तत्परतेने अशें हांगा लक्ष घालचें. ही घाण काडचीच पण घाण काडल्या उपरांत परत एकदां हो परिसर नितळ उरचो आनी हांगा घाण जावची न्हू, जेणे करून हांगासर ते डास पैदा जावचे न्हू हेचेर लक्ष घालचें. आनी लोकांक जे हांगा बाजाराक जे लोक येतात किंवा हांगासर जे मार्केटा खातीर बाजार करपाचे जे लोक येवन हांगा वेपार करतात तांकां कसले दुखणे रोग जावचो न्हू. आणि बिचोले परिसर आमचो स्वच्छ परिसर स्वच्छ डिचोली चे जे आमचे बिचोलकारांचे ध्येय ते पूर्ण करचे अशें आमी मागता. दिवचलचे पालिका इमारतीचे फाटले वटेन आणि नुस्त्या मार्केटाक तेकून बाजाराक कुशीक जी मेकळी सुवात आसा ते मेकळे सुवातीचेर सध्या परतून आडसरांच्यो कट्ट्यो आणि हेर कोयराचो ढीग पडिल्ल्याचे चित्र दिसून येता. ह्या वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो पळयल्यो जाल्यार किमान 4 ते 5 ट्रक भर आडसरांच्या कट्ट्यांचो कोयर जातलो असो अदमास आसा. फाटल्या वर्सा लेगीत ह्याच वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो उडोवपाचे प्रकार वाडिल्ले. पावसा पयलीं म्हळ्यार फाटल्या वर्सा मे म्हयन्यांत तर ह्या वाठारांत प्रचंड प्रमाणांत आडसरांच्यो कट्ट्यो आनी हेर कोयर साचिल्लो. उपरांत गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हे समस्येचेर उजवाड घालतकीच पालिकेक खडबडून जाग आयिल्ली. पालिकेन बेगोबेग पावलां उखलून ह्या वाठारांत ज्यो आडसरांच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्यो त्यो काडून वाठार एकदम चकाचक केल्लो. ताचे उपरांत ह्या वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो उडोवपाचे प्रकार बंद जाल्ले. आतां बाजारांत जे आडसरां विकतात त्या विक्रेत्यांनी परत एक फावट ह्या वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो उडोवपाचे चालू केले.